news, now look at the headlines. CEC is exceeding upon powers of judiciary, won't allow them to encroach upon state's power. CM slams CEC, says Supreme Court's judgment banning entire mining cannot be appreciated. Children's Court grants bail to the suspended headmistress Charlotte Furtado in Marmugao minor rape case. 49-year-old female from Bastoda succumbs to injuries after a minor hit her by motorbike. Chinchani branch of Kamakshi Foreign Exchange robbed of 9,15,000 rupees on Tuesday. Robbers attack attendant. No CCTV cameras installed in the premises. High Court reserves order on how to hear plea challenging Mickey's release in engineer assault case. Order on Thursday. Amicus curiae pleads take it suo moto. Sports Department's Vision 2020 plans for development of Goa through sports, says Sports Minister Ramesh Tawalkar. And now the news in detail. Chief Minister Manohar Parrikar has slammed CEC on their order in ore export matter. CM has said that CEC is exceeding upon rights of judiciary, but he won't allow them to dictate terms to him. He was commenting about CEC's stand on export of Maharashtra ore through Goa. He also opined that Supreme Court's order banning entire mining in Goa cannot be appreciated, but he respects their rights and so upholds their order. शेवटी खंयच्याय कोर्टाची जर तूं ऑर्डर वायलेट जाता जाल्यार त्या कोर्टान ताजेर निर्णय घेवपाचो आसता. तूं हांव निर्णय घेवंक शकना. हांगा चल्लां कितें, खंयचो तरी पेपराचो रिपोर्टर तो आपुणूच ठरयता कंटेम जालो म्हणून आनी आपुणूच बरयता. कंटेम जर तूं जाता जाल्यार कोर्टान ठरोवपाचो आसता कंटेम. सप्टेंबर पासून ऑक्टोबर पासून ही गजाल कोर्टांतल्यान स्टे येतकच ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी 4 म्हयने जायत आयले आतां. There is not a single hearing where government has been heard. आता आमी आमचे एफिडेविट फायल करता, ताज्या नंतर हियरिंग जातले. म्हणजे एखादो प्रश्न जर तूं गंभीर आशिल्लो जाल्यार तो स्टे येतकच 4 आठवड्या भितर हियरिंग करून ताणें निर्णय घेवंक जाय आसलो. दुर्दैवान ही सगळी डिले करपाची टॅक्टीक आनी हाज्या पली कडेन कांयच ना. हांव व्हेरी क्लियरली सांगता, सुप्रीम कोर्टान खंयच आमकां भायलो ओर एक्सपोर्ट करूं नाका म्हणून आमकां सांगूच ना. इनफॅक्ट एक्सपोर्ट करूं नाका म्हणून सुद्दां सांगून ना. ताणें फक्त शाह कमिशनान ज्यो लिजी आहा तातूंत इनवॉल्व जाल्ल्या मायनीचे मिनरल मूव करूं नाका म्हणला. बाकीच्यो करपाक शकता ऑब्वियसली. म्हणजे एखादी जर तूं लीज गोंयान सुद्दां शाह कमिशनान मेन्शन करूं ना, वी कॅन ऑपरेट इट. आमी करिना ती गजाल आमच्या ऑर्डरी मुळे. गोवा सरकारान निर्णय घेतला सगळे मायनींग लिजीस थारायले आमी बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टडी अँड स्टार्ट इट. शाह कमिशना भायर व्हडल्यो लिजी ना, 1 काय 2 आसत. आतां आमी सुप्रीम कोर्ट मागीर आयले, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाक योग्य ते एफिडेविट दितले आनी मागीर तांचे कडच्यान डायरेक्शन घेवन प्रोसिजर फुडें व्हरतले. ज्युडिशरीच्या संदर्भान जजमेंट, डायरेक्शन्स, ऑर्डर्स कॅन बी इश्यूड बाय ज्युडिशियल ऑफिसर्स अँड इट कॅनॉट बी, म्हज्या म्हायती प्रमाणे कॅनॉट बी डेलिगेटेड. हांव चुकता जाल्यार म्हाका सांगचें. व्हडले व्हडले घटना तज्ञ गोंयान खूब आसात, तेंच्यांनी म्हाका सांगचें की परिकार तूं चुकता म्हणून. हांव आय एम रेडी बिकॉज आय एम नॉट एन एडवोकेट, बट हांव घटना वाचल्या त्यामुळे म्हाका इतलेंच लक्षांत येता की घटनेन जे कितें पावर्स दिल्या ती पावर सुप्रीम कोर्टाक जी आसा पळय किंवा खंयच्याय कोर्टाक जी आसा ते कोर्ट दुसऱ्याक डेलिगेट करूंक शकना. ते दुसऱ्याक सांगूंक शकता ही गजाल तूं कर आनी आमकां हाड म्हणून. बट दॅट म्हणजे दे कॅनॉट बिकम अ एड्युकेटर ऑर दे कॅनॉट बी कॉजी ज्युडिशियल अगेन. सो देर आर लिमिटेशन टू पावर. त्यामुळे म्हाका दिसता आय डोंट थिंक एनीवन कॅन डायरेक्ट मी. आतां तांच्यांनी पत्र कितें बरयलां म्हणटा तें काय अजून म्हजे कडेन पावूंक ना. म्हज्या हाजेर अतिक्रमण करिना, पण तुमी सांगतात प्रेसान जें कितें बरयता पळय
मिडियान जे कितें येता तें पळयत धर तूं जाल्यार ते ज्युडिशियल पावराचेर अतिक्रमण करता. मजा न्हय, मजा हाजेर हांव आयकूंक जाय न्ही. म्हज्या हाजेर अतिक्रमण केलें जाल्यार हांव कोण भायर मारतलो, कोणें आसूं तो. म्हज्या हाजेर अतिक्रमण करपाचो दुसऱ्या मनशाक इंडिविज्युअल मनशाक किंवा संघटनेक खंयचे हें ना, अधिकार ना. जितली तांकां कोर्टान सांगलां मदत करूंक जाय तितली आमी केली. ताज्या पलीकडे तांचो रोल कांयच ना. सेकंडली ज्युडिशियल पावर कॅनॉट बी गिवन डावनवर्ड. त्यामुळे करतात ते म्हाका मेळून ना, त्यामुळे हांव उलोवंक शकना. पण मिडियान जें कितें येता तें पळयत धर तूं जाल्यार दे आर एनक्रोचिंग ऑन द ज्युडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट, नॉट माय पावर्स. लिगल मायनींग स्टार्ट करपाची गव्हर्मेंटाक पावर आसा. फक्त प्रश्न इतलोच आहा की आमची हायेस्ट ज्युडिशरीन ताका स्टे दिल्यामुळे ज्युडिशरीच्या सॅटिस्फॅक्शना नंतर ती आमी एक्झिक्यूट करतले. सी अल्टिमेटली कोर्ट हॅज दॅट पावर न्हय. वी definitely honor the court's right to stay. I may not like it. The way they have done, I don't appreciate it. But they have the powers. And since they have the powers, I definitely uphold that powers. In Vasco minor rape case, Children Court at Panji has granted bail to the suspended headmistress Charlotte Furtado. Court has granted bail on an amount of 25,000 and a surety of same amount. In another case, Sujata Kanurkar, aged 49 from Bastoda, succumbed to injuries on Tuesday after she was hit by a minor. Meanwhile, an unknown girl robbed gold earrings of a school student at Mapsa. In Vasco minor rape case, Children Court in Panji on Tuesday granted bail to Charlotte Furtado. Furtado was working as headmistress of school where crime was committed and now she is suspended. She is charged with destruction of evidence and negligence. The bail was granted by court on conditions like she has to deposit bail amount of 25,000 rupees and a surety of same amount. The court has also directed her to visit concerned police station for next 5 days and whenever investigating agency requires. Bastoda villagers marched at Mapsa police station demanding justice to Sujata Kanurkar, aged 49 from Bastoda. Sujata succumbed to injuries in GMC on Tuesday. She was admitted in GMC on 15 January after she was hit by a motorbike at Kankaparra. Locals claim that a minor boy was riding the bike. Locals and relatives of Sujata has refused to accept the body till the 15-year-old accused is arrested. तिका चढ लागलेली कारण ती पडली थंयच ती जाली आणि हांवें अशी माझी इकडे सणसणटा म्हणून टकली धरली तर माझ्या हातांतल्यान रक्त गळटाले टकलेंतल्यान अशें. तशीच मागीर ती 108 आयल्या उपरांत मागीर आमकां आजिला दिली. पण आजिलाच्या तेंच्यांनी म्हाका 1.5 वर जालें म्हाका तेंच्यांनी हात पासून लावंक ना आनी मागीर कितल्या वेळ म्हाजो मिस्टर आयल्या उपरांत तेंच्यांनी मागीर म्हाका एक टीटीचें इंजेक्शन दिलें. पुलिसीन कांयच थंय हें केलें ना म्हणजे पंचनामा केलो ना. ती गेट मोडलेली. दुसऱ्या दिसा त्या भुरग्याच्या बापायन येवन ती गेट सारकी केली आनी वयल्यान तांकां धमकी दिली की तुमी कोणाक कांयच सांगचें ना. आनी तो भुरगो सद्या आमच्या वाड्यार येता आनी वाड्यार येवन सांगता कोण जर म्हाजें नांव सांगना तो तुमकां टोकता म्हणटा. आनी तो भुरगो 15 वर्साचो आसा, 8वेन आसा तो कार्तिक पार्सेकर. आमी प्रेस सुद्दां हातीन घेवपाक तयार नाही जोपर्यंत ह्या भुरग्या कडेचे आवय बापाय हांगा हाडल्या शिवाय. It is height. A student of government primary school at Kamar Khazan in Mapsa complained that an unknown girl robbed her gold earrings. The father of girl child has filed a complaint at Mapsa police station. कोणतरी मुलगी आली पहिली शाळेमध्ये ती आतमध्ये जाऊन टीचरला भेटली की असं की काहीतरी भारत माताचं काहीतरी करायचं आहे असं मुलींचं असं हे केले आणि त्यानंतर मग 3 मुलींना ती बाहेर घेऊन अशी गेली आणि तिथे जाऊन टीचरच्या रूमकडे जाऊया तुमच्या असं म्हणून सांगितले आणि तिकडे नेल्यानंतर त्या मुलीच्या कानातलं काढून घेतली जबरदस्तीने. Meanwhile, a Russian tourist died after he fell from 2nd floor during scuffle with his Russian friend at Mandre on Monday night. His friend is booked for murder. Bureau Report, Prudent. It's time for a short commercial break. Stay tuned.